इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. पळया हो म्हजो सेवक, हांव ताका सांबाळून धरता. हो म्हजो विंचून काडलोलो, ताचे थंय म्हजो आत्मो संतोसता. ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला, राष्ट्रांक तो नीत हाडटलो. तो बोब मारचो ना वा आपलो थाळो उबारचो ना. रस्त्यार तो आपलो थाळो आयकूंक दिवचो ना. चेंचलोलो चिवो तो मोडचो ना, मिनमिनती वात तो पालवचो ना. खरेंच तो नीत हाडटलो. पृथ्वीर नीत स्थापीत करीसर तो थकचो ना वा दमचो ना. द्वीप ताचे शिकवणेची वाट पळयत आसात. जाणे मळब रचला आनी ते विस्तारला. जाणे पृथ्वी आनी तांत उपजाता ते सगळे आकारला. जाणे पृथ्वे वयल्या मनशांक प्राण दिला आनी तिचेर चलतल्यांक आत्मो दिला. तोच सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. हांवें सर्वेस्परान तुका निधी पासत आपयला. हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला. हांवें तुका परजेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड केला. कुरड्यांचे दोळे उगडूंक, कैद्यांक बंदखणींतली सुटका दिवंक, अंधकारांत बसलेल्यांक काळके खणींतली भायर हाडूंक हांवें तुका नेमून दवरला. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो थारक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजे थारान, कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें थरथरोंक जाय? श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो थारक. जेन्ना नश्टे मनीस म्हज्या आंगार पडोंक येतात आनी म्हजें मांस खावंक सोदतात, तेन्ना तेच म्हजे विरोधी आनी दुस्मान आपटून दपटून पडटात. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो थारक. एक फौजच म्हजे विरोध थंब घालूं, म्हजें काळीज भियेवचें ना. झूज म्हजे विरोध उठूं, म्हजो बरवसो थीर रावतलो. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो थारक. पूण हांव हें खरेंच जाणा, जियेंतल्यांच्या देशांत सर्वेस्पराचें बरेंपण हांव देखतलों. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, थीर राव आनी तुजें काळीज धैर्य घेव. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो थारक. सांजुवान प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. पास्क परबेक 6 दीस आसतना जेजू बेथानियाक आयलो. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजार थंयच जियेतालो. थंय ताणें जेजूक एक जेवण केलें. मार्ता वाडून आसली. लाजार जेजू सांगाता पंक्तीर बसलेल्या पैकी एकलो. तवळ मोरयेन अर्दे लिटरभर अधिक मोलाचे आपूट जटामांसी सुगंध तेल हाडून जेजूच्या पांयांचेर ओतले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले. घर सगळे त्या तेलाच्या परमळान भरून गेले. तवळ जेजूच्या शिसा मदलो एकलो इस्कारियोत जुदास, उपरांत ताका विक्रीत करच्यार आसलो, तो म्हणालो, हें परमळीक तेल 300 देनारांक विकून मेळ्ळलो दुडो दुर्बल्यांक कित्याक दिवंक नजो आसलो? तो सोर देखून ताणें अशें म्हणलें, शिवाय ताका दुर्बळ्यांचो हुस्को आसलेलो म्हणून न्हय. आपणा स्वाधीन आसलेल्या दुडवाचे चिरयेंत घाल्लें सोर काडची ताका संवय आसली. पूण जेजू म्हणालो, तिका तिचे इतल्याक सोडा. म्हज्या निकेपाच्या दिसाक म्हण तें ती दवरून घेवं दी.
दुर्बळी तुमचे सवे सदांस आसतले, पूण हांव तुमचे सवे सदांस आसचो ना. जेजो थंय आसा म्हूण जायत्या जुदेवांक कळीत जालें, देखून ते ताचेर मात्र न्हय, ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या लाजाराचेरी दिश्ट घालचे खातीर थंयसर आयले. प्रधान याजकांनी लाजाराक जिवीशी मारचो निर्धार केलो, कित्याक ताका लागून जुदेवा मदले जायते जण तांकां सांडून जेजूक सतमंतले. देवाचें उतर हें, वाखाणें तुका क्रिस्ता.